माथेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 16 वळी 13 ते 19. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांताने थोस जेजून आपल्या शिष्यांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक कोणसो धरतात? आणि तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां सांदातार जुवांव, कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हटलें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो, आनी हें कोणाचे दारवटे तिचे जैत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलें जातलें, आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्तांव. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमी आनी आख्खी पवित्र सभा भाग्यवंत पेद्रू आनी भाग्यवंत पावलू हाची दोबाची परब सोबरमतात. जोरय भाग्यवंत पेद्रून 3 फावटी जेजूक नाकारलो, पूण जेन्ना जेजून आपल्या शिष्यांकडे विचारले, तुमी म्हाका कोणसो धरतात? तेन्ना पेद्रून खोल भावार्थान सांगले, तूं ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. त्याच वेळार जेजून म्हटलें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक मासा रोगतान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका कळीत केलां. खरेंच पेद्रू ओस्कोत आसलो, तरूय देवाच्या राज्यांत तो पुरतो जालो. दुसरो खांबो भाग्यवंत पावलू, जाणें जेजूच्या पाटलावदाराक खूब पिडापीड दिल्ली. दमास्कांत वेतालो तेन्ना एक खरो सुर्गीचो उजवाड पडोवन तो कुड्डो जाता. आनी अशी जाप जाता, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? सावलूक ताची नदर परतून मेळटा आनी तो पवित्र आत्म्यान भरोन आपलें जिवीत न्हू सोरता. सावलू आसलो तो आतां पावलू जाता. म्हज्या भावार्थाचें जिवीत कशें आसा गाय म्हूण आमीच आमकां प्रश्न करुया. म्हज्या कोश्टा पिडे वेळार म्हजो भावात हालता दोलता वो खंड रावता तें आमकां आमी विचारुया. आमी आमची पातकां वळखून घेवची गरज आसा. जेजू न्हयच बक्षिता, पूण आमकां दर एकल्याक व्हडली मजुरी फावो करता आनी सासणाचो मुकुट बसयता. तर भाग्यवंत पेद्रू आनी भाग्यवंत पावलू सारके देवाचेर पातयेवन आमचो भावार्थ घट करूंक वावरुया. आमेन.